कुयेली कासावले लोकवस्तीकडच्यान कांय अंतराचेर एके चलयेची कूड मेळ्ळ्या। तिचे तकलेवेल्यो जखमो आनी गळ्यावेली खूण पळयल्यार ओडणीन गळो ओनून खून केला ही गजाल स्पश्ट जाल्या। चलयेची पिराय सुमार 30 वर्सां। तिची कूड अर्धनग्न अवस्थेत मेळ्ळ्या। दनपारां ही गजाल उक्ताडार आयली। वेर्णेच्या पुलिसांनी कूड ताब्यात घेतल्या। फाटल्या 24 वरांत खून जाला आसूये असो अदमास पुलीस उक्तायतात। एक सकाळ एक बोवाळ जाल्ली, एक बॉडी आसा म्हणून पूण सगलो भुरगे आमचे पळयताले खंय बॉडी आसा ती, कोणें सांगना खंयसर आहा ती। मागीर हे थोडे भुरगे अशे वयता आसतना एक बॉडी पळयली ते हांगा आनी ते म्हाका फोन केलो आनी सुमार आमी 50-60 भुरगे एकठांय आसले ती बॉडी पळयली तेन्ना। कोण बीन म्हणून कळ्ळां कितें ना अशें आमकां कांय कळना। ताचे गोळ्या दुपट्टा बांदलो आसलो तो पुलिसान सोडला आतां आनी हाफ नेकड आसली बॉडी। पुलिसान ताचेर ताळ घातला झाडाचें। कोण बीन ते वळखोचे ना हिंगसरले ना लोकल आमी कोणाक ना हांगाचे। वेर्णा पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीत कुयेली हांगसर अज्ञात स्थळी आयज एक हांगसर 30 वर्साच्या अंदाजे पिरायेचे चलयेची कूड मेळिल्ली आसा। तेजी गळ्याक स्ट्रँग्युलेट केल्लें आसा, तेका नाकांतल्यान तोंडांतल्यान रक्त येयल्लें आसा आनी ही कूड जवळ जवळ अडिजांक मेळ्ळ्या अशी म्हणून हांगसरले लोकलांची आनी पुलिसांची माहिती हेजे कडच्यान कळयली आसा। हे अननोन चेडूं आसा कोण तरी आनी तेज्या हातीचेर VL म्हणून नांव बरयल्लें आसा। मोबायलाचे इयरफोन तेजो पडलेलो आसा, चपलां आसा तेजी आनी बॉडी ही आसा ही अर्धनग्न आसा। हे लोकलांच्या आनी पुलिसां कडच्यान म्हायती मेळयल्या हांगसर जवळ जवळ अडिजांक ही डेड बॉडी मेळिल्ली आसा। कुयेलीच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर सुरेंद्र मडकयकर। ग्रामपंचायतींक मेळपी हाऊस टॅक्स रद्द करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाचेर दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीच्या अध्यक्षान हुस्को उक्तायला। हाऊस टॅक्स काडपाचो निर्णय सरकारान फाटीं घेवपाची मागणी करपी पंचायतींक नॅलीन तेंको दिला। उदरगतीच्या कामां खातीर महसूल एकठांय करूंक त्रास जाता अशी कागाळ खुबशा पंचायती कडच्यान आयल्या। दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीच्या मेळाव्याचो शुक्रारा समारोप जालो। मेळाव्याक वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली। दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची अध्यक्ष नेली रॉड्रिगीस मेळाव्या वेळार मिडिया कडेन उलयली। What they get from the house tax collection, panchayats are very unhappy about this decision. कित्याक जे पयशे तेमकां मेळटाले हाऊस टॅक्स तातूंत without any approvals meeting conference तेमकां मोडूं मेळटाले. So it is like I feel curtailing and removing the power of the panchayats. That should not happen. Okay. They should retain the house tax. It is a right of the panchayats. Because everything it makes them totally dependent on the government. हाऊस टॅक्साची कॅन्सलेशन आसले पळय तेजी सबसिडी दिता म्हटलेली गव्हर्नमेंटान, तशी तुका कितें कंप्लेन येयल्या की बाबा दे आर सगळी पंचायत एक म्हाका सांगताली। बट इफ दे डू गो टू कंप्लेन लायक इफ दे डू कम टुगेदर then you will be supporting them for this cause? I will support them because why, you know, it is a good decision that it will when the tax is collected, okay, from all the sources in the panchayat, it helps the government. Others from where the government also will get the funds. So it is a surplus bonus to the government. You see, if the utilization of the state doesn't go to the center, the funds, they will not get more funds. So most of the panchayats have to utilize that money, which they have not done. Okay. We have put our demand that full RD we want should be transferred lock, stock and barrel to Zilla Panchayat, because in all states of India it is there. Now that Zilla Panchayat is there, automatically that should have come to us, which is not transferred that subject. So we have put this demand and CM is hopeful to give us. मडगावच्यान आमचो रिपोर्टर प्रतीक परब। शिवसेनेचो मुखेली सर्गेस्त बाळासाहेब ठाकरेच्या अस्थींचें शुक्रारा हरवळ्या तीर्थाचेर विसर्जन केलें। गोंयचे शिवसेनेचो उत्तर जिल्लो संपर्क मुखेली शशिकांत पर्येकारान अस्थी उदकांत सोडल्यो। ह्या वेळार गोंयचो मुखेली रमेश नायक, आदलो मुखेली उपेंद्र गांवकार आनी हेर शिवसैनीक आशिल्ले। मी एवढंच सांगेन की गोमंतकातल्या नव्हे तर संपूर्ण देशभरातल्या शिवसैनिकांना बाळासाहेबांचं स्वप्न पूर्ण करणं हेच खऱ्या अर्थानं बाळासाहेबांना श्रद्धांजली ठरेल। राष्ट्र राजधानी हिंदू राष्ट्र निर्माण करण्याकरता मी समस्त सर्वांनी प्रयत्न केला, त्याची खरी श्रद्धांजली बाळासाहेबांना अर्पित केल्यासारखं होईल। अजमाल कसाबला फाशी दिलीच आहे, पण राहिलेल्या आणखी नद्दी आहेत त्यांना देखील फाशी देणार देईपर्यंत लढाई लढणं ही समस्त प्रत्येक हिंदूचं कर्तव्य आहे, ते आपण सर्वांनी करावं।
शेतकारांचे प्रश्न फुडल्या म्हयन्या भितर सोडोवपाचो यत्न सरकार करतलो अशें शेतकी मंत्री मनोहर पर्रीकारान उलोवन दाखयला। पेडणे तालुक्यांतल्या शेतकारां खातीर घेतिल्ले शेतकी मेळाव्या वेळार पर्रीकार उलयतालो। पर्रीकारान शेतकारांचे प्रश्न आयकून घेतले। मेळाव्याक शेतकार मोठ्या संख्येन आशिल्ले। काही प्रश्न जे आसा हे प्रश्न 2-3 डिपार्टमेंटा बरोबर लिंकता। सानेल इब्राहिमपूर ह्या भागात जंगली जनावरां मोठ्या प्रमाणाचेर लायिल्लो शेतकऱ्यांचे डॅमेज करता। काही जाणांक सबसिडीचे प्रश्न ते सहज सुटतले, ते व्हडलोसो प्रॉब्लेम ना। काही जाणांचे प्रश्न इरिगेशन डिपार्टमेंटांचे निर्माण जाल्ले आसा। इरिगेशन डिपार्टमेंट उदक दिना किंवा चड उदक शेतांत व्हांवता। त्यामुळे तुमकां हांव आतां आश्वासन इतलेंच दिता की आयज तारीख 23 फुडले नवे वर्स येवच्या पयलीं हातले बहुतेक जाणांक तांच्या प्रश्नाचें एक तरी उत्तर मेळ्ळेलें आसतलें किंवा कॉम्प्लिकेटेड विशय आसत जाल्यार उत्पन्नाच्या उत्तराच्या दिशेन सरकार पावलां मारता आसतलें। घेऊया एक विसव।